नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कलम 39 रद्द करात म्हण मंत्र्याच्या बंगल्यार गेल्ल्या आंदोलकांआड सरकारा वरवीं जातली चौकशी. सरकारान सत्यशोधक समिती केल्या स्थापन. टॅक्सीकारां वांगडा सोमारा परतून जातली चर्चा. येरादारी खात्याचे 3 अधिकारी आनी प्रतिनिधीची समिती करतले स्थापन. 10 दिसांत टॅक्सीकारांचो प्रश्न जातलो सुटावो. मंत्र्याचे आश्वासन. राज्यात आंदोलनां पळयलीं जाल्यार सरकाराक विधानसभेत स्वताचो बचाव करप जातले कठीण. आमदार विजयाची भविष्यवाणी. मायनिंग सुरू जावन लेगीत थळाव्याक मेळना प्राधान्य. लयराई देवीची जात्रा विघ्नाशिवाय जावचे खातीर जात्रे वेळार धोंड. भक्तगण आनी हेर सगळ्या भाविकांनी पाळची शिस्त आनी नेम. फावो ती उपाय येवजण बेगोबेग पुराय करपाक यंत्रणा लागल्या कामाक, सांगले मुख्यमंत्र्यान. लुईस बर्जर प्रकरणात सरकारान आपल्याक गरजे भायर धाडिल्लो बंदखणीत. लुईस बर्जर हाका आपूण केन्नाच मेळूंक ना. आदले मुख्यमंत्री चर्चीर आलेमांवान दिलो रजाव. केळशी वाठारात बायक सापडली कूड. या घडणुके उपरांत वाठारात पातळा खवदळ. ताणें जीव दिवंक ना हो खून आसूं येता असो थळाव्याचो दुबाव. आतां खबरो विस्तारान. आमी पारंपारीक पद्दतीन टॅक्सी चलोवप चालूच दवरतले. सरकाराक पारदर्शकता येचे खातीर वा पर्यटकाच्या सुरक्षे खातीर उपाय करपाक जाय जाल्यार आमी सहकार्य करपाक तयार आसात. मात आमकां ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्व्हिस नाका म्हूण टॅक्सीकार हट्टाक पेटला. सरकारान जेन्ना ॲप बेस्ड टॅक्सी सुरू केला तेन्ना सावन गोंयचे टॅक्सीकार माफिया म्हूण फामद जाले. पयलीं आमची ब्रँड एम्बेसिडर म्हूण वळख आशिल्ली अशें टॅक्सीकार योगेश गोवेकराचें म्हणणें. टॅक्सी ऑपरेटर्सां वांगडा जाल्ली बसका सकारात्मक रितीन जाली. तांच्यांनी ॲपाचो आस्पाव करचो. आमी तांकां बरो दर दितले. सध्या आमी 3 येरादारी खात्याचे अधिकारी आनी 10 ते 12 टॅक्सी संघटनेचे वांगडी आशिल्ले समन्वय समिती स्थापन केल्या. टॅक्सीदारांनी आपले सगळे प्रश्न ह्या अधिकाऱ्यां मुखार मांडटले. येता ते सोमारा ह्या समितीची बसका जावन 8 ते 10 दिसां भितर हे सगळे विशय सुटावे जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. फकत गिरायकच न्हय तर टॅक्सीकारांची सुरक्षा आनी रक्षण हे सगळे विशय आमकां सुटावे करपाक जाय. हे सगळे विशय सुटावे करपाक टॅक्सीदारांनी 100% सकारात्मक आसा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणले. पॉझिटिव्ह आम्ही अप्रोच तांकां सांगला. सगळ्यात पयलें डिसिजन म्हणजे आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या 3 जाणांची सावंत एडवीन आनी तार 3 जाणांची कमिटी सांगला. सोमार दिसा त्यांची मिटींग दवरल्या आनी प्रत्येक टॅक्सी एसोसिएशनांतलो मिनिमम एक 10-12 जाण तेंचे आनी आमचे 3 जाण ऑफिसर तेंचे सगळे प्रॉब्लेम्स परत एकदा तेंच्या कडेन सांगचे जे सोडोवपाक मेळटा विदीन एक 8 ते 10 दिसां भितर स्टेप बाय स्टेप सोडयता. हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला की ते डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर येवचो. आमचो ऑलरेडी गोवा टॅक्सी हो डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसा. गोंयांतल्या सगळ्या टॅक्सीचे भाडें हे युनिफॉर्म जावचें. मिनिमम भाडें तांकां मेळचें. हांव कमी रेटान म्हणना. तांकांय बी म्हणजे वेवस्थीत बरो रेट मेळचो आनी जाका आमी सेफ्टी, सेक्युरिटी आनी ट्रान्सपरन्सी हे 3 विशय जे आहा पळय टुरिस्टाचे आनी टॅक्सीकारांचे दोनूय विशय सुटावे जातले. म्हाका दिसता की हे विशय सुटावे जातले. ते सगळे टॅक्सीकार लिडर जे आसले पळय 100% ते आर पॉझिटिव्ह. म्हजें कांयच म्हणणें ना त्या बाबतींत आनी ते एका प्लॅटफॉर्माचेर येतले सगळे विशय सुटावे जातले. सो दॅट ते सोमार दीस बसतले सायड बाय सायड तेंच्या कडल्यान सगळे येवन स्टेप वायज आमी सगळे विशय सोडयतले. पण टॅक्नॉलॉजी तांचे इश्यूज आशिल्ले लास्ट टायम समजून घेतले. डिजिटल प्लॅटफॉर्म हाडपाची येवजण घेतली आनी ताजे खातीर डिजिटल प्लॅटफॉर्म पॉलिसी कशी आसतली ती तांचे कडेन प्रेजेंट केले. प्रेजेंट करतले तांचे थोडे इनपुट्स आनीकूय आशिल्ले वीच आर रिलेटेड टू द पॉलिसी, वीच आर रिलेटेड टू द ॲप, सम थिंग्स वीच आर दे नीडेड अ क्लॅरिटी ऑन. आनी ताजे खातीर मुख्यमंत्र्यान सविस्तर बरो वरा वयर बसून तांकां काळाची गरज आमी म्हणटा टुरिजम स्टेक होल्डर ते हे आमी म्हणना पूण थोड्या गजाल्यो ज्यो सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जाता त्यो बंद जावपाक तांचो तितलोच सपोर्ट जाय पडटा. आनी त्या खातीर टॅक्सी भावांक एक प्लॅटफॉर्म एक रेट सगळी हाडपा खातीर जो प्रयत्न आसा पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान हे ते विचार एक्सप्लेन केले. तांचे थोडे विचार आशिल्ले ते विचार घेतले आनी मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलां की तांचे भितर एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करून तांचे विचार ट्रान्सपोर्ट माध्यमांतल्यान घेवन
परत एक 8 दिसान 10 दिसान परत मेळून वी विल कम आउट विथ मोर क्लॅरिटी. It's a digital platform which will show the transparency of the rates. आयज झगडी हुंय जाता ट्रान्सपेरन्सी ऑफ रेट. हांव तोंडान सांगता रेट, तूं समजा आपल्याक फटयलो म्हणून. सो कस्टमर ऑलवेज थिंक दॅट आय एम बींग चिटेड. सो त्या खातीर डिजिटल फॉर्मान ही रेट येवची ही तितूंतले जे थोडे प्रेजिडेंट आहा आनी थोडे वायस प्रेजिडेंट आहा तेंकाय मान्य जालें तें की आमची रेट जी आहा ही ट्रान्सपरंट आसपाची गरज आहा. आमी एपाचो केन्नाच आस्पाव करचे नात, पूण आमी टॅक्सी भाड्याचे दर डिजिटायज करपाची मागणी केल्ल्याचे अखिल गोंय टॅक्सी धनी संघटनेचे अध्यक्ष चेतन कामत हांणी सांगलें. गोवा मायल्स रद्द करपा खातीर आमी सुचोवण्यो दिल्या. सध्या येरादारी खात्याचे 3 अधिकारी आनी आमचो आस्पाव आसपी एक समिती तयार केला. हे बसकेक सगळे टॅक्सी धनी हजर रावपाक शकले नात, देखून आमी पयलीं तांकां विस्वासांत घेवन तांच्यो सुचोवण्यो अधिकाऱ्यां मुखार मांडटले. दर थळाचेर दर निश्चित करून ते डिजिटायज करपाक जाय. आमकां एप नाका अशें कामत हांणी म्हणलें. आमी जेन्ना सगळ्या लोकांक मेळटले, आमचे टॅक्सीकार सगळे येवन आयज आमचे थोडेच टॅक्सीकार येयला, सगळ्यांक पयलीं मेळटले आनी सगळ्यांक मेळोन तेजें सोल्युशन हाडटले. बट सद्याच्या हितून एप काय कितें आहा पळय तो आतां कांय खबर ना. तो फुडले स्टेप्स कितें आहा तर सोमारा कितें तर मिटींग दवरला तेज्या हितून कितें आहा तें फुडें डिस्कशन कितें जालें? आतां डिस्कशन अशें कांय मेजर जावंक ना. डिस्कशन इतलेंच जालें की तेंच्यांनी कितें पॉलिसी हाडपाक सोदता, कितें हाडपाक जाय टॅक्सीची. तेंच्यांनी सांगलां की एका प्लॅटफॉर्मार येवपाक जाय सगळे. आमी तेका सजेशन घातलां की तुमी जे गोवा मायल्स आसा आनी दुसरो एप आसा तो स्क्रॅप करा पयलीं, तेज्या उपरांत कितें तें करया म्हणून. दुसरी गजाल आमकां जो मेरेन आमी फुडें विचारना, कित्याक आमचे सगळे टॅक्सीकार येवंक ना, जो मेरेन सगळे टॅक्सीकारांक कॉन्फिडन्सान घेना तो मेरेन आमी सजेशन आनी सजेशन कितें तें दिवपाक शकना. ती आहा पळय ह्यो सगळ्यो जे आमचे क्वेश्चन आहा पळय ते सगळे रेज केले. मागीर शेवटी डिस्कशन वयता प्रत्येकान मुद्दे मांडल्या उपरांत अशें दिसून मुद्दो येयलो गोवा मायल्स हाडला पळय ते बेकायदेशीरपणान हाडला. कितें मागीर दुसरे गोवा टॅक्सी एप आहा पळय तोय प्रोविजनल एप टॅक्सीचेर हाडला, प्रोविजनल परमिशन दिला, सगळें दाखयल्या उपरांत मागीर शेवटी हांवें एक रिक्वेस्ट केल्ली मुख्यमंत्र्याक की हे अशें जर आमी उलयत रावले जाल्यार आख्खो दीस गेलो तर जाल्यार ताका सोल्युशन येवचें ना. ताका लागून एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करची. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत जायते कडेन आंदोलनां जायत आसात. हाका लागून सरकाराक येवपी विधानसभेत स्वताचो बचाव करप कठीण जातलें अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसायान भविष्यवाणी केल्या. मजगतीं मायनिंग सुरू जाल्या मात थळाव्यांक प्राधान्य दिनात. वेदांतान सरकाराक विकतो घेतला, ताचे सयत लोकांकूय विकते घेतला अशें वेदांता कंपनीक दिसपाक लागला. हे भाजपा खातीर घातक थारतले अशें आमदार विजयाचें म्हणणें. येता ते विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर लोकांकडल्यान 2193 सुचोवण्यो आनी प्रस्न आयल्यात. अधिवेशनात 42 तारांकीत 210 अतारांकीत 14 शून्य प्रहार सबमिशन, 14 लक्षवेधी प्रस्ताव, 4 खासगी विधायकां आनी 3 खासगी वांगड्यांचे थाराव सादर केल्यात अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आमदार विजय सरदेसायान सांगले. गोंयांत जायते कडेन आंदोलनां जायत आसा, देखून सरकाराक विधानसभेत स्वताचो बचाव करप कठीण जातले अशें आमदार विजय सांगता. आयकात. हे जे सेशन जातले हे तुमकां सांगला ते भशेन बजेट सेशन आनी मॉन्सून सेशन दोनूय एक जावन एक सेशन जाता. हातून 42 स्टार्ड एलिक्यूज म्हजे आनी 210 अनस्टार्ड एलिक्यूज आसतले. आमी 14 झिरो आवर आनी 14 कॉलिंग एटेन्शनां आनी 3 प्रायव्हेट मेंबर रिजोल्युशनां मूव करतले. हातून सरकारान रिस्पॉन्सिबली वागप आनी सरकाराच्यो इनकॉम्पिटन्सी एक्सपोज करप हे आमचो मुद्दो आसतलो. बिलां जी मूव केल्या हातून बील पयलें म्हणटा तें गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लँड्स बील 2026. हातून इनडिस्क्रिमिनेट कन्वर्जन हे जस्टीस फेर्डिनांडाचें बील खूब जाणांनी मूव केलां आसतलें, हांवें मूव केलां. आनीक बेजीक म्हळ्यार गोंयची शेती, गोंयचें सैम आनी गोंयचो रुरल लायव्हलीहूड हे प्रोटेक्ट करपा खातीर आनीक सेफगार्ड्स घालपाक की रिक्लासिफिकेशन, शेतांचें रिक्लासिफिकेशन ओ ऑर्चर्डाचें रिक्लासिफिकेशन इंटू सेटलमेंट झोन ना जावपा खातीर हें प्रोटेक्शन आहा.
सगळें गोंय पेटिल्लें आहा, सगळ्या कडेन एजिटेशन आहा. सो हें सेशन सरकाराक पार पडपाक इजी आसचें ना, बरें कुस्तार आसतलें. सगळें थंड आसतना सरकाराचे 12 बिरेस्तार कशें जाल्या ते तुमी हाजे पयलीं पळयलेलें आहा. आयचे परिस्थितीन आनी ह्याच वर्सान इलेक्शन जावपाचें आसा, ह्या संबंधान जे भशेन सरकाराचेर येतलो अटॅक, तो सरकार कसो पार पडटलो हाजेर एक व्हडलो प्रश्न आहा. तातल्या तातूंत गैर जालां गल्फान जे गैर जर उरलें आनी थोडे तेंप जाल्यार पेट्रोलाचे प्रायस सारखे खंय पावतले ते सांगूंक जायना. 74 crores गेल्या 3 वर्सांनी सरकारान इव्हेंट्सांक मोडिल्ले आहा. 74 crores. हे इव्हेंट्सांक कित्याक मोडटात? कित्याक इव्हेंट्स करून जी मेन म्हळ्यार जे मेन इश्यूज आहात प्रदेशाचे, आमचे राज्याचे, हे लोकांनी विसरचे म्हणून. मजगती वेदांतान गोंय सरकाराक विकतो घेतला. ताजे सयत लोकांकूय विकते घेतला अशें वेदांता मायनिंग कंपनीक दिसपाक लागला. हे भाजपा खातीर घातक थारतले. मायनिंग सुरू जाल्या मात थळाव्यांक प्राधान्य दिनात अशें विजय सांगता. स्थानिक मनशाक जर काय फायदो ना जाल्यार स्थानिक मनीस हे मायनिंग रिस्टार्ट करचो आडवपाक वतात. हे मुळगांवां आमकां दिश्टी पडटा. वेदांताचेर जें कितें जाता ते वेदांतान गोंयचो सरकाराक विकतो घेतला आनी ताजे बरोबर लोकांकूय विकते घेतला अशें वेदांताक दिसपाक लागलो. आनी हे म्हाका दिसता बीजेपी खातीर घातक जातलें की बीजेपीन मायनिंग सुरवात रिस्टार्ट करून स्थानिक मनशाक कसलीच प्रायोरिटी, ताका प्राधान्य कसलेंच दिवंक ना आनी ताजे खातीर लोक रस्त्यार येतात. सो कसल्याच इश्यूचेर लोक रस्त्यार येवपाचे बंद जायना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकाराक दर एकल्याच्या जीवाची काळजी आसा, मात लयराई देवीची जात्रा विघ्नाशिवाय जावचे खातीर जात्रे वेळार धोंड तशेंच भक्तगण आनी हेर सगळ्या भाविकांनी शिस्त आनी नेम पाळचे असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला. फावो ती उपाय येवजण जाता तितल्या बेगीन पुराय करपा खातीर प्रशासकीय यंत्रणा कामाक लागल्यात अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. शिरगांवचे लयराई देवीच्या फाटभुंयेचेर आमदार प्रेमीन शेट हाचे सयत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बिरेस्तारा शिरगांवा वचून जात्रेच्या तयारीची पळोवणी करून आढावो घेतलो. या वेळार दिवचलचे उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, पोलीस, भलायकी आनी हेर संबंधित खात्याचे अधिकारी तशेंच लयराई देवस्थानाचे अध्यक्ष आनी हेर पदाधिकारी आनी ग्रामस्थ हाजीर आशिल्ले. गर्दी टाळपा खातीर जात्रे वेळार वेवस्थापन कशें करचें ते विशीं मुख्यमंत्र्यान अधिकाऱ्यांक मार्गदर्शन केले. देवस्थान समितीन लेगीत नेम लागू करचे अशी सूचना मुख्यमंत्र्यान केली. दोन तळे कडल्यान होमखंडा कडेन वतना लागपी स्लोप कातरपाचें काम सद्याक चालू आसा. जात्रे वेळार वायट घडणूक घडपाक जायना म्हणून फावो ती काळजी घेयात अशे निर्देश मुख्यमंत्र्यान संबंधितांक दिला. पळयात. जात्रेच्या निमित्तान लयराई देवीक नमन करता. ज्या पद्दतीचो इन्सिडंट फाटले फावटी जालो त्या खातीर तो इन्सिडंट परत केन्नाच जावचो न्हू म्हणून मेजर प्रिकॉशन्स घेवपाच्या दृश्टीन म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशनांतले कलेक्टरा पासून सगळे जाण इन्क्लुडींग आमचो लोकल MLA प्रेमीन शेट हांगासर आसा. सो सरकार सगळ्या तरेची प्रिकॉशन्स जी आसा ही 100% आपल्या कडेन म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक जाय तें घेतले आनी त्याच बरोबर लॉ एनफोर्समेंट करपा खातीरूय प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. टेम्पररी बॅरिकेटींग आनी त्या जाग्यार ती बी आमी घेवपाचें थारायलां. तेजें काम ऑलरेडी सुरवात जाला. जात्रेच्या पयलीं 15 दीस बाकीचो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी जातलें. हांव लयराई देवीच्या जात्रेच्या धोंडांक आनी भाविकांक दोगांयकूय आव्हान करता की तांच्यांनी प्रशासनान घालून दिल्ले नॉर्म्स ते तांच्यांनी फॉलो करचे. ज्या पद्दतीन आमचे डेप्युटी कलेक्टर, स्थानीक कमिटी आमदार हांकां मेळून एकदां डिसायड करतले आनी दे डिक्लेअर्ड इन द पेपर की ह्याच पद्दतीचो होच रूट हेच्याच खातीर आनी होच टायमींग हो एक टायमींग आनी हेजो सगळो त्या दिसाचो कितें प्रोसिजर आहा तो डिक्लेअर करतले. ताज्या प्रमाणे जर सगळ्या जाणांनी फॉलो केले जाल्यार म्हाका दिसता अशें पद्दतीचे इन्सिडंट परत केन्ना जावचे ना. आमकां लोकांच्या जिवाची काळजी आसा आनी ती घेवपा खातीर सरकार सर्वतोपरी म्हणजे पुराय आपले मदत करपा खातीर हांगासर आनी जात्रा खूब बरे पद्दतीन जावपा खातीर आमच्या पयलीं आमी सगळें करतले. रस्तो ग्रेडियंट तो नवीन रोड आमी करपा खातीर टू वेज आमदारांनी सजेशन दिलां. काही लोकांनी जर NOC दिवपा जाल्यार ते बेगीन दिवच्यो, तोय सुद्दां आमी बेगीन करपाक तयार आसा. सगळे भावीक जे जात्रेक येता तांकां वेवस्थीत रित्या बरी सोय आनी सुविधा दिवपाचो प्रयत्न हो सरकाराचो आसा. ताची सगळ्यांचें सहकार्य हें म्हत्वाचें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
लुईस बर्जर प्रकरणात सरकारान आपल्या गरजे भायर बंदखणीत धाडिल्लो आपूण लुईस बर्जर हाका केन्नाच मेळूंक ना, तो कोण तें आपल्याक अजूनय खबर ना, ताका संबंधित आशिल्ले मंत्री जाले आनी आतां सुशेगाद जाल्यात अशें आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमांव सांगता. आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हाच्या काळात आपणे विधानसभेत ड्रग्साचो प्रश्न मांडिल्लो. बंदखणीत ड्रग्स ना अशें अधिकाऱ्यांनी सांगिल्लें, पूण उपरांत तें सिद्ध जालें अशेंय ताचें म्हणणें. राज्यांत वाडपी ड्रग्स प्रकरणा विशीं तांणी हुस्को उक्तायला. पळयात. आज ड्रग्स म्हणटें जेली पासून चालत न्हू. आनी तेन्ना हावजांत चीफ सेक्रेटरी येयलो, ते मेळ्ळो आनी चीफ सेक्रेटरी सांगलो ना जेली एक पण केस ना म्हणून. आनी तेच उपरांत एसएमसी जातकीच रोखडें जेलींतून ड्रग्स धरलें. उड आसा तुमकां? हा उड आसा. हांव हावजांत जेन्ना आमचो संपलेलो पारीकर आसतना हांवें बोवाळ मारली तेन्ना की सांगून म्हाका तुमी अननेसेसरी जेलींत घातलो, पॉलिटिक्सान पडलो, जेली बगीच पडा, सगळें बगीच पडा. किंवा लुईस बजाज म्हण तेजेर म्हाका भितर उडयलो. लुईस बजाज म्हणटे हांवें केन्ना चलना, तेका मनीस चलना. लुईस बजारा हायल तेका आतां मिनिस्टर करून घेना हांवें सुसेगाद. आनी लुईस बजार म्हजी केस जाली. लुईस बजार म्हणटा हांवें केन्ना कांय चोवूंक ना, लुईस बजाराकूय चोवूं ना. लुईस बजार पण म्हणटा तेंगे केलो तेका गेली मिनिस्टर करून हांवें. एक एक कॉलेज कडेन एक एक स्कुला कडेन एक मॉनिटरींग करपाक मनशां दवराय म्हणून. कित्याक आयज ड्रग्स भुरगे 14 वर्सांचे, 18 वर्सांचे, 20 वर्सांचे भुरगे आयज ड्रग्स ओडटा. पूण ड्रग्स पळय म्हणटा तें एक पाटी तुका तूं पिवूंक लागलो, तूं खावपाक लागलो, तूं मागीर कोण म्हण मता कोवडोन मत सारको मागीर तुका चान्स आसना. ड्रग्स म्हणटी एक वस्त सारकी डेंजर. आनी हे ड्रग्स तरी बंद कोनाय गोंयांत. आनी गोंयांत तें आतां इतलें वाडलां, ड्रग्स वाल्याक धरताय पुलीस, तेंगे ड्रग्स कलेक्ट कोताय आनी ते कोताय भितर उडयताय. तेंगे मागीर आदोगाद जाता, तेका सण वता. हें जावपा जायना. चडशे भुरगे पळय जेन्ना आज काबार जाता, यंग भुरग्याक ड्रग्स खावन काबार जाता. ड्रग्स म्हणटा बंद जावपा जाय. तेका यंग एजीक तें कोणा ड्रग्स म्हणटा तें यंग एजीक तेंका बरें दिसता. पूण हें ड्रग्स म्हणटा तें बंद जावपा जाय. हांव मागता आजून मागता सरकारा कडेन ड्रग्सांचेर रिस्ट्रिक्ट करपाक. केळशी वाठारांत एक धक्को दिवपी घडणूक मुखार आयला. केळशी वाठारांत 14 वर्सां पिरायेची टिओफिलो कार्दोजो हाची कूड ताच्याच घरा लागसरच्या बांयत सापडली. ह्या घडणुके उपरांत थळाव्यांनी ही आत्मघातकी कर्तूब न्हय तर खून आसूं येता असो दुबाव उक्तायला. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण केळशी वाठारांत रावपी 64 वर्सां पिरायेच्या टिओफिलो कार्दोजो हाची कूड ताच्याच घरा लागसरच्या बांयत सापडली. टिओफिलोच्या गळ्याक दोरयेचे दाग आशिल्ल्यान हे घडणुकेचेर जायते प्रस्न उप्रासल्यात. थळाव्या लोकांनी ही घडणूक आत्मघातकी कर्तूब न्हय तर दुबावीत खून अशें म्हणत पुराय तपास करपाची मागणी केल्या. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत कोलवा पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेत घडणुकेचो तपास सुरू केला. पुलिसांनी ही केस अनैसर्गिक मरण म्हणून नोंद केल्या आनी फुडली चौकशी सुरू आसा. मरणाचे खरे कारण तपास जाले उपरांत स्पश्ट जातले. डेड बॉडी मेळ्ळी आमकां बांयत. आमी इन्क्वायरी आमची चालू आहा. इन्क्वायरी जाली एवढी आमी सद्या रजिस्टर करता भितर आनी फुडली कारवाय कितें ती चालू जातली. तो आमकां सकल कोणी खबर मेळ्ळी. हांव मिसा गेलो आसलोलें, म्हाका कोण सांगपा येयला एसेशन जालें म्हणून. सो मागीर हिंगेन बांयत चयतात पडो आसलोलो. मागीर पुलीस स्टेशन वचून पुलीस सगळें इन्फॉर्म केलें आनी तें मागीर सगळें पुलीस येयली हिंगा फायर ब्रिगेड येयली आनी तेगे बॉडी भायर काडली. सो बॉडी भायर काडलो तशें ते बॉड्या दोर तें टायट करून म्हणला. सो तें दिसता की मर्डर एश म्हूण. आजून तें कन्फर्म जालो ना मर्डर म्हूण, पूण इट लुक्स लायक अ मर्डर. हेचे पयलीं आनी इन्सिडेंट जाले. हेचे पयलीं तेगे घरान तेगे भाऊ एकल्या मारलोलो. सो तेन्नाय म्हणटाली ती मर्डर म्हूण, पूण कांय हें करूं ना, प्रूफ जावं ना मर्डर म्हूण. सो आतां तुमकां कितें दिसता हेजी?
हेजे दिसता ही मर्डर अशें दिसता पूण ते प्रूफ जावपासून जावपाक जायना इन्व्हेस्टिगेशन जालें म्हटल्यार ते सारकें खोटवलें कितकाक ते एकटो रावता तो तेगे घरा एक आहा भयणी आहा काजार केलो भयणी हिंगा रावता 2-3 वर्सां हिंगा रावता सो ते हिंग कितें रावता तें खबर ना तेगे चेडो ते नावने जायते भाशेन कावस आयकलो आहाय तेगेले लोकांनी सो तेका लागून ती हिंगा रावताय आनी तो चेडो हें कोत्ता सगळें तेगे चेडो आनी तो चालीक तेगे दोगांय आनी आनी एक लोकांक भुरगो जायचो आटाय वयताय येताय वयताय तेंगे थिंगा सो तिंका मुखार ना ना दवरलो ना कोणा अजून टायम हें जालो ना तेंगे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा जालें ना अजून तें गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. सरकारान काडिल्ल्या नेमा प्रमाण 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो गाडयो स्क्रॅप करच्यो. ह्या फाटभुंयेर कदंबाच्यो खुबश्यो डिजिटल बशी स्क्रॅप करपाच्यो आसा. ताका लागून 100 इलेक्ट्रीक बशीची मागणी केल्या. तशेंच मडगांव, म्हापशा आनी पणजे हे तिनूय बस स्टँड नूतनीकरण करपा खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केला, अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी केला. इलेक्ट्रीक बसी घेवपाक जाय 100 बसी आनी मागीर आमकां आनी एक एजन्सी मार्फत आमकां आनी 50 बसी दिवपाक मेळटा. अशें करून आमकां 150 बसीचो आमचो डिमांड आसलो इलेक्ट्रीक बसी. त्या खातीर जे कितें फंड्स जाय गॅप फंडींग म्हणून ताका प्रोविजन जाय ते करपा खातीर आमी सीएमा कडेन आमी प्रपोजल केल्ले कितें आसा. दुसरी गोष्ट आमचे 2-3 बस स्टँड आहा ते आमचे रिन्यूवड जावपाक जाय, जावं मडगांवचो जावं म्हापशांचो. आनी वास्कोचो बस स्टँड आहा ते ऑलरेडी तेजेर जाल्ले कडेन आसा. तो 2 बस स्टँड हे मेजर आनी पणजेचो बस स्टँड अशे 3 बस स्टँड बरे जावपा खातीर तेजे आमचो प्रपोजल केल्ले कडेन आसा. तसो सरकाराचे जे कशें फायनान्स एवेलेबल आहा त्या प्रमाणे ते आमकां जातले. तिसरी गोष्ट आमचे जे मेन ऑफिस आहा परवरी ते सुद्दां हावजींग बोर्डाचे एक तेन्ना फ्लॅट घेतलेले आहेत. त्या फ्लॅटान ते ऑफिस आमचे आसलेले. आतां आमकां ते ऑफिस आमचे कमी पडटा, आमकां स्टाफ वाडले कडेन आसा. तर आमी आमचे परवरी सेंट्रल ऑफिस आहा आमचे, सेंट्रल वर्कशॉप आहा आमचे, ते आमकां खूब जागो आहा. थंय ते आमी ऑफिस बिल्डींग आमी बांदपाक सोदता. तेजोय प्रोसेस सुरू जाला गव्हर्मेंटान, तेजे आमची एप्रुवल दिल्ले कडेन आसा. आतां तेजे टेक्निकली तेजे प्लॅनिंग आनी मागीर ते सगळे जावन तेजे मागीर टेंडर जातले. त्या खातीर आमकां सरकारान ती मदत करपाची थरयल्ली कडेन आसा. आनी आमकां सद्या डिझल बसी आहा त्यो आमच्यो खुबश्यो अश्यो 15 वर्सांच्यो जाल्ले कडेन आसा. आनी त्यो 15 वर्सांचे गव्हर्मेंटाच्या कायद्या प्रमाणे 15 वर्सांच्यो बसी चलोवपाक मेळना. तेन्ना आमच्यो गेल्या 2-3 वर्सांक आमचे कांय न्हू म्हणल्यार 150 सुमार बसी स्क्रॅप जाल्ले कडेन आसा. आनी ह्यो ज्यो 150 बसी आमकां भरून काडपा खातीर आमी आनी 150 बसी इलेक्ट्रीक घेतले जाल्यार ते आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. नाल्यार खुबसो ट्रान्सपोर्टा खातीर लोकांक खूब त्रास जावपाची शक्यता आसा. आनी आमकां वेळोवेळी सरकार मदत करता. आमच्या स्टाफांक पेमेंटा खातीर सरकारचे डिपेंड रावचें पडटा. आमचो जो कितें कदंबाचो जो रेवेन्यू आसा तो डिझला खातीर आमकां यूज जाता, पार्ट्स घेवपा खातीर, जावं बसीचे टायर, बसीचे ऑयल ह्या खातीर आमकां जाता. बाकीचो आमचो पेमेंट जावं आमकां नव्यो बसी घेवपाक जाय जाल्यार बस स्टँड रिन्यूवड करपाक जाय, ह्या खातीर आमकां संपूर्ण सरकाराचेर अवलंबून आसता. आनी सरकार ते आमकां वेळोवेळी मदत करता. पणजेच्या मतदान केंद्रा लागसर आशिल्ली खाणा जेवणाची दुकानां 11 मार्चाक सकाळी 6 ते रातीच्या 9 मेरेन बंद उरतली, असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिला. तशेंच मतमोजणी केंद्रा कडल्यान 100 मिटराच्या अंतराचेर आशिल्ली दुकानांय मतमोजणी दिसा 13 मार्चाक सकाळच्या 6 ते मोजणी पुराय जाय मेरेन बंद उरतली. काणकोणांतल्या गांवडोंगरी वाठारांत 2473 वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या श्री मल्लिकार्जुन देवाच्या वर्सुकी जात्रेक बुधवाराक सावन भक्तिभावान सुरवात जाल्या. बुधवारा सवाशिणीचो दिवजांचो उपास, देवीची पालखी मिरवणूक आनी खाशेली पुजा जाली. बिरेस्तारा सकाळी दिवजा भोवरी मिरवणूक फुडल्या प्रवेशदारांतल्यान धोल आनी जगाटीच्या आवाजान भायर काडली. देवळाच्या आवारात धार्मीक विधी आनी उत्सव व्हडा उमेदीन मनयले. जात्रेक भक्तांची व्हडा प्रमाणात गर्दी भरिल्ली.
गावडोंगरी एक अत्यंत ह्या भागातले म्हणजे भागातलेच पूर्ण गोंयभराचें आसा न्ही एक जागृत देवस्थान आणि आज ताची शिगम्या सप्तकास पार्श्वभूमीचेर जात्रा सुरू जाता आणि वास्तविकतेन हांवें काल साकून जात्रा चालू आसा काल आमी तशें श्यामेळार म्हणटा ते तांगेर गेले ती साकून ती तांगेर पेटारो बाकी सगळे येतात आणि अशा तरेचे सगळ्या म्हणजे 12 गांव जे आसा मिळून ही जात्रा करता. आमची वर्ष पद्धती प्रमाणे हजारो वर्ष जावन गेली पुरातनात पासून ही जात्रा आमची सुरू आसा आणि ह्या जात्रेक जे परगांवचे लोक कर्नाटक महाराष्ट्र अशे ह्या देवाचे भावीक तिकडेन आसाय ते लोक आज जात्रेक मुद्दम हांगा येता ते भक्त देवाले आणि देवाचो तेंचेर आशिर्वाद आसा. एकामेकाचो कसलो भेदभाव नासतना जे आमचे 7 वांगडी आणि म्हाजन आणि बाकीचे भावीक सगळे एकत्र येऊन ही जात्रा मोठ्या उत्साहान आमी मनयता. आम्ही आता आसात काणकोणच्या गावडोंगरी ह्या भागातल्या श्रीस्थळ मल्लिकार्जुन देवस्थानात. हे देवस्थान अशी सांगतात की जवळजवळ 2473 वर्सां पेक्षा चड जुने. तशें मल्लिकार्जुन देव म्हणना फुडें आमकां एक सामकें आमी त्या देवा फुड्यान नतमस्तक जाता. काणकोण तालुक्यात आनीकय मल्लिकार्जुन देवस्थान आसा. एक काणकोणचें श्रीस्थळ काणकोण हांगा दुसरें अवे खोतीगांव आसा त्या भायर गोंयभर आनीक मल्लिकार्जुन आसा. पूण हें देवस्थान मल्लिकार्जुन गावडोंगरी हें पुरातन अशें हेंचे थळावेले लोक सांगतात. काल ह्या जाग्यार दिवजांचो उपवास जालो, भोवरी जाल्यो. आयज सकाळ फुडें देवाची भोवरी जाली. परत सबन प्राकारा भितर सबन गांवचे लोक आनी कर्नाटक आनी भायल्यान ह्या मल्लिकार्जुन देवाच्या प्रांगणाक आयले. देवाची तनंग घेवन ते आयले, नाचले आनी दिवजकांनी दिवज पेटयली. अशें महान परंपरा असलें श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान हांची आयज सांजे वेळार अवतार जातलो. मागीर लोकांक कौल मेळटलो. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमारून. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. शिंगो फुलोंगराया पावरे हरी शेबईचं बावलं पावलदारी फुलदाश तण तणायचा माथ्यावर शिकण्याचं भार वाढला. काजींच्या चौरार कोगुळ गायता ओसय ओसय तुका पैता घुमटाच्या चावीतर हातात होता नशे खोलयता घुमटाची धाम. गोंयचे वारे, गोंयची झाडां पेडां आनी दर्याची ल्हारां गायतात. ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार. घुमचे कटर घुम, घुमचे कटर घुम. गोंय सज्ज जाला. गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026. 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026.